आज आमच्या या मसणीच्या रिनोव्हेटेड मसण जी एक्झिस्टिंग असली आमची त्याच्या इनोव्हेशनाक आमच्या मध्ये असा आमचे केपेचे लाडके आमदार आमचे एल्टन बाब डिकोस्ता तसेच आमचे सरपंच अवेडीचे सरपंच भुपेंद्र गांव देसाय पंच मेंबर आमचो संतोष बाब या वाठाराचो आमचो पंच मेंबर या वार्डाचो आमचो सिद्धार्थ कालेकर तसेच आमचो आमची पंच मेंबर इमॅक्युलेट मॅडम आमचो दुसरो पंच मेंबर विन्सी भाऊ या अवेडे पंचायतीच्या कोमुंदादीच्या प्रेसिडेंट रघुराज गांव देसाय जमिल्ले म्हणजे सगळे मोगाळ भावनान मेळिनो खऱ्यांनी उमेद जाता कित्याक म्हाका याद जाता की आमचो पंच सिद्धार्थ कालेकर सरपंच आनी ह्या वाठाराच्या लोकांनी तशें सांगिल्लें की ही मसण जशी पळयली जाल्यार ती परिस्थिती सामकी बरी नासली तेका हे रुफींग जे असले लाकडाचे असले हांगा सगळ्याक झाडां जाल्ली आनी एवरी टायम हे मुद्दम जावन काम घेवपाचें कारण एवरी टायम जर तर अशी कितें दुर्घटना जाली आनी जेन्ना बॉडी हांगा हाडटात तेन्ना ती निवळ करपाचेच म्हाका दिसता 1 वर वताले आनी हेका सोद तेका सोद अशें करून तो टायम वतालो आनी त्रास जातालो गांवकारांची सगळ्याची मागणी असली की हे रिनोव्हेट करून सारकी करची त्या हातूंतल्यान म्हाका आमदार एल्टन बाबान आनी आमचोय बी कुडचड्याचो आमदार काब्राल निलेश काब्राल यांचे सहकार आनी पंचायतीचे सहकार मेळ्ळे आनी हे काम म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन आमचो कॉन्ट्रॅक्टर सुशांत बाबान बरे तरेन हे काम केल्ले आसा हे काम टोटल 7,18,000 6 लाख 18 ह्या भितर ताणें काम केल्लें आसा आनीक एक अत्यंत आनंद जाता की ही माझी सेकंड क्रिमेटोरियम जी आज रिनोव्हेशन केला थर्ड क्रिमेटोरियम आमची शेळवणा बाग शेळवणा हांगा चालू आसा काम म्हणटकीर एक सोय दिवपाक जी क्रिमेटोरियम सगळे आसा ती अशी फॅसिलिटी जावच्यो उदकाची फॅसिलिटी जावच्यो ह्या हातूंतल्यान आमी उदरगत करपाचे हाती घेतल्यान त्या हातूंतल्यान हे दिसता क्रिमेटोरियम आज लोकांक ती दिल्ली आसा. नमस्कार आनी सगळ्यांक देव बरो दीस हांव उलयतां. गुड आफ्टरनून. आमचे मध्ये आहे आमगेले ZP जिल्हा परिषदेचे मेंबर बाब सिद्धार्थ आमचे गांवचे सरपंच भूपी आमचे कोमलदादचे प्रेसिडेंट बाब रघुराज आमचे पंच मेंबर्स सगळे कॉन्ट्रॅक्टर बाब सुशांत आणि प्रेस भाव बाब वॉर्ड मेंबर सिद्धार्थ कालेकर आणि मोगाळ मान भयणांदो म्हाका दिसता आज ही गरजेची वस्त आज उद्घाटन जाल्या रेनोव्हेशन ऑफ द क्रिमेटोरियम. हांव जायत पाटी आमदार जाल्यार 3.5 वर्स जाले आनी जायत पाट सांगता बाकी संवसारा सोड आमी सगळे कोताय आपण आमगे घर व्हडले बांदताय बरे सारकी डिझायन कोताय रेनोव्हेट कोताय बट लास्ट जो जागो आमगेलो आहा म्हणटा तो हो हेजेर आमी नदर मारपा जाय आनी दुर्दैव कितें जायत जाणांक जे इलेक्टेड इन्क्लुडींग आमदार पंच सरपंच ZP मेंबर्स म्हाका दिसता ही बेजीक वस्त कोनाय एंड विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आज तुमगे माध्यमांत सांगूंक सोदता आमी बाकीचे सगळे कडेन करीत रस्ते लायट उदक सगळें दीत हें गरजेचेंच बट लास्ट आमकां हिंगात येवपा जाय सगळ्यांक आनीक बाब सिद्धार्था देव बरो कोण म्हणटा इट इज फ्रॉम द जिल्हा परिषद फंड्स बाब सिद्धार्थ काम करीत आहा आनी दिस इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव. हांवें जायतें काम क्रेमेटोरियमाची आमगेली सिमेट्रीची हातीन घेयलो हांवें आनी काम जालें आतां आमगे फातोरपी चलता आमगे लेडी ऑफ फातिमाचें काम ऑलरेडी चालू आहा आमगेले कानायनी चलता केलां ऑलरेडी आमी केप्यां घेताय सो ही काम करीत आहाय आमी आनीक म्हाका दिसता खरेंच शाबासकी बाब सिद्धार्थाक आनी तेगे सगळ्या सांगात्यांक पंच सरपंचाक आमगेल्या कोमलदाचे प्रेसिडेंट आहा कित्याक तेमचे NOC भितर जायना आहले सो NOC झूम इन भरपूर गरजेची आनी हांवूय येण्या पयलीं येयला चोयलां हांवें तेजे केच स्टेट आहलो ती आनी आज हें चोवपाक बरें म्हणजे बरें दिसता आनी कोण मोत्तो लयता म्हाका दिसता आमी जेन्ना मनशां लास्ट अंतीम सरकार कोताय तेन्ना लय तो तरी आमी बरें मागून धाडलो हेच दिसता बाब सुशांत कॉन्ट्रॅक्टर आमगे गांवचोच तो सो ताकाय देव बरो कोण म्हणटा बरें काम केलां चोयल्या तरी कोटा हांवूय कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका खबर आहा चोयल्या कोटा बरें काम जालां आनीक अशेंच सगळ्यांनी एकठांय रावन सी पार्टी लायन्स काँग्रेस BJP हें तें सगळें सेपरेट लास्ट जो मनीस काम करता न्हू तें इम्पॉर्टंट पार्टी येताय वयताय हांव मुद्दम सांगता जाय जाणां दिसता अरे सिद्धार्थ आनी कितें पार्टीचो एल्टन हें तेच कांय ना हिंगा जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता सगळें एकठांय जावपा जाय बाकीचे तुका मागीर लोक मागीर जाता हेजेर तेजेर कास्ट रिलीजनाचेर डिवायड करता एंड ऑफ द डे इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हू डज द वर्क. हे इतले वर्स पयलीं नासलो काय अशें आहलें आतां कितल्या वर्सांनी रिन्युएट जालो आसलो कितल्या वर्सांनी रिन्युएट जालें रे 30 वर्स जालीं कोणें चोवना
मागीर सो हे काम करचें ह्यो बेजीक वस्तू आनी ते सांगले त्या प्रमाणे घरां मोडल्यार बंगले बांदताय बट हें करूंक हालिंगा वचपाक जाय